प्लॅन करा 2, 3, 4 तारीख पण आमकां वर्किंग डे आसा थंय आसा कसं नाही जाणा मागीर चेडवांक आतां बी एक रिक्वेस्ट कसा की म्हळ्यार तुमगेले नम्माक मानतार लोकांक कोण आसा की तांकां आपोवंक येया आतां एक हॉटेलाच्यान येवचें आसा बा कोण एक लीडर जावन सोडा तुम्ही आमगे टच दवरा आमगेले बससाचे टायमिंग की कसं एक धरल्यार तुम्ही त्या लोकांक सांभाळून हाडल्यार आमकां एक हेल्प जाता नाल्यार उठ्ठू प्रेशर आमगेचेर येता आसा डॉर्मेटरी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स लास्ट 3-4 मंथ्साच्यान मोस्ट एफिशियंट जावन चालू आसा आमगेले वेंकटेश माम लीड करता आसता ताका वेंकटेश माम तुमकां आत्ता इतलो हाय 3 दिवस जाले आतां शारदा शतमानोत्सवाक लोकल रिस्पॉन्स कशें आसा आनी तुमकां कितलो फोन्स येता आसाचे आय नो काउंटलेस फोन्स येता आसा जाल्यार कशें हॅक्टीक आसा म्हणून एक्चुअली आम्ही एक्सपेक्ट केल्ल्याकिंता बरे क्राउड येता आसाचे आणि एक्चुअली आमकां लास्ट एक म्हयनो दवर कंटिन्युअस फोन येता आशिल्ले 50-60 कशें लागीं फंक्शन आयलें की 20 to 150 200 अशें जाता आसा तो आमगेले टिमांत आमी 4-5 लोक आसा हांव आसा अभय आसा नागेश भट आसा आमगेले नरसिंह पै आसा कंटिन्युअस फोन येता देखून लोकांक कसं दिता आपणाक फोन अटेंड करता ना म्हणून तो मागीर एक रिक्वेस्ट कसं की म्हळ्यार पण आमी एक अराउंड 500-600 रूम्स बुक केल्याचे आणि एवरी डे आमी एक 7 लाख 7,000-8,000 लोकांक ट्रान्सपोर्टेशन हांगच्यान हॉटेलाच्यान हांगचे उठ जाता आसतना आमी बी दुसऱ्या थर्ड पार्टीचेर डिपेंड आसात फॉर एक्झाम्पल आतां बस आमगेले एक 15 बस आसाची एक 15 इनोवा अर्टिगा आणि 15 टेम्पो ट्रॅव्हलर आसाचे आतां आमी कोणाकच हांगच्यान शिफ्ट करता म्हळ्यार एक एट अ टायम क्राउड सोडता तांणी वचका ते वतना लोकांक एक अर्द घंटे मुक्काल घंटे एक बेगीन राबून पेशन्स घेतल्यार आमकां बेगीन इजी जाता सेकंड कसं की म्हळ्यार आमी हॉटेलाच्यान पिकअप करताना बी कसं जाता आतां आमी एक हॉटेलाच्यान धाडल्या तांणी रेडी जालें ना पिकअप करून नेक्स्टाक वचची उरता नेक्स्ट हांगा 10 मिनट लेट जाता तशें कसं येता आसा म्हळ्यार एक 2 दिसान कसं असुविधा लोकांक जाता आसा म्हणून म्हळ्यार एक एक्सप्लेन करया म्हणून हे असुविधा जाता आशिल्ली बिकॉज ऑफ हे लॉजिस्टीक म्हळ्यार इजी ना न्ही आतां 7 घंटे बसाचे वच म्हळ्यार ताणें एक 15 मिनट लेट केलें फर्स्ट हॉटेलान पिक करतना तांणी कोणी रेडी जालें ना ताणें एक 10 मिनट काडलें तो लास्ट हॉटेलाच्या सपोज हांव 8 घंटे सांगल्यार समटायम्स गाडी 8:30 पावता हे उठून आमकां कंप्लेंट येता आसाची पेशन्स घेवका पेशन्स घेवन आमकां सपोर्ट करका म्हणून आतां कोणी हांगा उलोवचें आयलें रे म्हाका हांगा ऑलरेडी 10 फोन उरता हांव फोन अटेंड बी करता म्हळ्यार ताका नाल्यार तो पॅनीक जाता येद्र आशिल्ल्याक कसं पेशन्स चुकता अरे मरे हो मागील अटेंड करसून तागेले करता म्हणून सी फॉर अस सगळें इम्पॉर्टंट सगळ्यांक मेसेज वचचे आसा आमगेले एक रिक्वेस्ट आमी उठ्ठू प्रयत्न करता आसाचे तुमी उठलोकल सहकार जावका आनी आमी एवरीडे कसं आसात आतां पळय एवरीडे सकाळी आमी 5 घंटे येता हांगा 5-5:30 येता हांगच्यान आयले की सकाळी तुमकां पिकअप करचें ताजी वेवस्था म्हळ्यार आमगेले एक ट्रान्सपोर्टर बी इतलो बरें आसा की म्हळ्यार ते बी आमगेले एक वॉलंटियर जावन काम करता आसाय तो वताची पिकअप करताची हाडताची हाडल्या नंतर हांगच्यान प्लस लोकांक पयलीं गडबड ना पयलीं मठा येवका म्हणटाची मठा आयले रामा पळोवका म्हणटाची रामा पळोवका म्हळ्यार की तांकां हांगा बग्गी की वापस करची पडटा तो हांते थोडे मेसअप जाताचे म्हळ्यार आनी उठलो घाय करता जाल्यार वी आर हॅपी म्हळ्यार इतलो कोर बी वी आर हॅपी टू सर्व ओनली वी आर अनहॅपी म्हळ्यार यू आर नॉट हॅपी अशें जावचें ना म्हणून लोकांना हॅपी ना जाल्यार आमकां मन खाता अरे बाबा ताणें आयले इतलो दूरच्यान आयला ताका एक सर्वीस दिवच्या त्रास जाता आसा म्हणून आमी एकच हे एक तुमगेले थ्रू रिक्वेस्ट करता की म्हळ्यार हॅव पेशन्स येयाची इतलो सुंदर मठ आसा की म्हळ्यार मठांत आयले की आनी वच्चे गडबड करनाका मठ पळोवच्याक 2 तास जाय कळ्ळें आमी एक 15-20 दवर घेवन हांगा आसा देखून एक तुमी ते कला आकृती म्हणटा पळय वूड वर्क हे वर्क प्रत्येक सुंदर जाल्लो आसा तो तांतू टायम स्पेंड कराचे गाय अशें लोकांक वच्च्या दियाचे तुमी बेगीन पेशन्स घेवन लास्ट वचार वी एन्श्युअर लास्ट पर्सन इज ड्रॉप टू हीज हॉटेल कळ्ळें मस्त टायम कसं जाता उठ्ठू जायना पळय मामा हांव एकलो उरलो म्हणून ते उठ्ठू लोकांक वतना पडून आमी जेवण वताय जेवण करून रात्री आमकां जेवण करतना 1:30-2 जाता वापस सकाळी 6 की 5:30 की 7 की आमगेली ड्युटी चालू जाता सो एक आमगेली रिक्वेस्ट आनी लोक इतलो येवन घेवन तांणी एक इन्वॉल्वमेंट प्रत्येक की भजन की हें की एक्टिविटीज पळयल्यार भारी खुशी जाता आसा आतां बी आमगेली रिक्वेस्ट आसा आतां आनी कोण येवचे आसल्यार पळय आमगेली हायेस्ट पीक टायम आशिल्लो पळय आमगेलो इट वॉज 27, 28, 29, 30 5 दिवसां लास्ट फाल्ल्याच्यान बेगीन ओके सेकंड थर्ड फोर्थ बेगीन वापस रिलॅक्स जाता वापस 6-7 आनी रश आसा सो आतां बी कोणाक येवचे आसल्यार प्लॅन करा 2-3-4 पळय आमकां वर्किंग डे आसा थंय आसा कसं नाही जाणा हे एक दीस तुमी रज घाल म्हणून फाल्यां एमर्जन्सीला रज घालताची आतां बी म्हणटा रज घाला 2-3-4 तारीख येया 2-3-4-5 या आनी तुमगेले पेरंट्सांक एस्पेशली कितें म्हळ्यार हांव इतलो आयिल्ल्यान तूं मॅक्झिमम सिनियर सिटीजन आसात सिनियर फ्रॉम 65, 75, 80, 85 चमकोचे जाणा तसो लोक बी आयल्याचे इतलो खुशी येता की म्हळ्यार पळय तांगेली एक श्रद्धा सेम तुमगेले सगळे घरांत असल पेरंट्स उरताले तांकां इच्छा उरता म्हाका म्हळ्यार सुमार लोकांनी फोन केले तेन्ना म्हळ्यार ना मामा म्हाका येवचें मन आसा जाल्यार आमी चेडूं म्हणटा तूं वचून कसं करतें त्या क्रावडान तो म्हणून
मागीर चेडवांक आतां बी एक रिक्वेस्ट कशें की म्हळ्यार तुमगेले आन अम्माक मानतार लोकांक कोण आसा की तांकां आपोवंक येया तुमी केन्ना पळयत तांकां हे एक लायफ टायम चान्स असल टायमार एक पळोवन असल एक वैभवाचे फंक्शन पळोवन आमगेले न्हय एक GSP समाज जाका एक व्हड प्रावड आमगेले प्रायम मिनिस्टर येवन गेला हांगा एवरी डे हांगचे CM की गव्हर्नमेंट की गव्हर्नर की येता आसत तांणी आमगेले मठाक इतलो व्हड इम्पॉर्टन्स आसा म्हळ्यार आमगेले मठाची हिस्ट्री कशी उरताली ती आमकां रियलायज जायना आमी गेले की गेले पादपूज केले जेवले घरा गेले हे न्ही ताजी बरशी हे हिस्ट्री हे रिनोवेशन हे 550 इयर्साचे कसं जेल्ले आसा म्हण हांगे पळोवन गेल्यार मात्र कळटा आत्ता आयले ताजे वैभव आई लोकांना जाल तितले सहन दवरा आणि तुम्ही ग्रुपार राहिल्यार तुम्ही एक दोग तिघ लोक लिडरशिप घेऊन व्हॉलंटियर ज्या आता एक हॉटेलाच्यान येवचे सभा कोण एक लिडर जावन सोडा तुम्ही आमगे बस टच दवरा आमगेले बसाचे टायमिंग की कसं एक धरल्यार तुम्ही ते लोकांक सांभाळून घेवन हाडल्यार आमकां एक हेल्प जाता नाल्यार उट्टू प्रेशर आमगेचेर येता आसा सो एक रिक्वेस्ट करता आणि सगळ्यांनी येवका हांगा येवन भरपूर व्यवस्था आसा जेवणाची की हाजी की जेवणा टीम बी इतले दिवस रात्र काम करता आसा दिवसाक 8,000 10,000 लोकांक जेवण करून वाडचें सकाळ 6:30 7 कडसून चाल जाल्यार रात्री 12 कडसून कंटिन्युअस तांणी काम करताचे असल एक सर्वीस मनान दिता आसाची तेन्ना थोडे लोक येवन कसं म्हणतात तुम्ही लेट जाले हे समजल ना ते समजल ना कसं म्हण नाकाचे कसं विंत नाकाचे चंद रीतीने तुम्ही बी तांत भाग घ्या लोक रस्सी जावन जेवणाक त्रास येता असं तुम्ही बी एक प्लेट विचारा बा असल मनोभाव गुट लोकांक आयले रे देर इज नथिंग टू कसं स्टॉप सो इतली एक मागेली विनंती करून वेंकटेश मामाल मन इतलं होड म्हळ्यार तांणी सांगताच दिवसा रात्री वच्च्या 1.5 घंटेच्या न्हिदच्याक आनी सकाळी 5 की 6 घंटे येवन बसतात तांणी हांगा तितलं सांगून घेना आनी तांणी म्हणताच म्हळ्यार तुमी येव का आनी येव का म्हण फोर्स करताचे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंटशी दिसता जाल्यार तांगेले ते कसन एक बेस्ट इंटेन्शन्स म्हणताचे लोकांनी येवका विजीट करका म्हण एक व्हड मनान तांणी सांगता आसाचे आमी एक ट्राय करया की म्हळ्यार एक पेशन्स दवरून घेवया आम्ही डिपार्टमेंट विंगड उरतले लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उरतले कमिटी म्हणून उरतले खंयचे जेवणाच कडेन म्हणून उरतले जाल्यार आमी ಒಟ್ಟು मठाचे भक्तचे आमी डिपार्टमेंट म्हणून घेवन तांगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी तांगेले हाजेर घालचे नाका आमी ಒಟ್ಟು मेळगेन हे बरे करगेन सक्सेसफुल इव्हेंट करया पेशन्स दवरून घेवया आणि शारदा पंचशतमानोत्सव लाईफ टाईम एक याद दवरून घेवची म्हण की आमी ಒಟ್ಟು राम सेवक मेळगेन प्रयत्न करया